बरें मागोंक शुभाशय पटोवंक ह्या कुटुंबाचो हितचिंतक तशेंच ह्या कुटुंबाचोच सांदमणीयत बाप फ्रांसिस डिसोजा एसचे आमचे मदें खात आसात. पयशिला रायशूर ते हांगासर येवन पावलात. बापानो तुमकां हांगासर स्वागत आसा. आमच्या सुमेसांच्या तर्फेन ह्या बागी कुटुंबाक बरें मागोवंक. श्रीमती बेनेडिक्टा आणि त्याचे सर पुतानो दुवानो जावईनो आणि कुटुंबाच्या सर सैर्यानो आणि हांगा जमल्ल्या सर लोकांनो, एक 3 दिसां पयले रॉनीन सुमार 9:30 वरां राती म्हाका फोन केलें आनी फोन करून सांगलें घर ओकल आसा आनी पयलो कुमगार आसा, तुमी भलायकी मागा जाय म्हूण. हांवें ताका सांगलें हांव मस्त बिजी आसा, इल्लें काम आसा, चड टायमय म्हाका ना. आनी सांगलें म्हजी कोंकणी इल्ली सुडाळ ना, अशें मस्त रिजन दिलें. हांवें करूंक जायना म्हूण सांगलें. परतून म्हणून रावन ना तुमीच करीजे, तुमी मिसा घेयजे, तुमी कलमणी करीजेत म्हूण परतून तो म्हाका सांग लागलो. हांवें कितें करचें म्हूण चिंतलें. लास्टाक हांवें सांगलें जायत हांव करतां, हांव भलायकी मागूंक रेडी आसा म्हूण सांगलें. उपरांत म्हाका चिंतना सकाळीं फावटी सकाळीं उठोन हांवें इन्विटेशन कार्ड पळयलें. तें इन्विटेशन कार्ड पळयतना तातूंत आसलें घरचें नांव देवो ग्राशियस म्हूण. देवो ग्राशियस इंग्लिशांत थँक्स बी टू गॉड म्हणटात. देवाक अर्गां, देवाक होगळाप. सुमार 16 वर्सां आदीं म्हजी याजकपणाची दिक्षा लायतना आनी हेंच म्हजें ध्येय वाक्य जावन आसलें, देवो ग्राशियस, तशें म्हणल्यार थँक्स बी टू गॉड. आनी तूं भोवशा पवित्र आत्म्यानच ताका प्रेरण दिल्लें कितें गे रॉनीक. परतून म्हाका तो सांगतालो तुमीच करजे म्हूण. ताका म्हाका कळ्ळें भोवशा ही देवाचीच मांडावळ जावन आसली की कितें गे हांवेंत ही भलायकी मागचें, एक ल्हानशें एक भाशण दिजें म्हूण. आमी नोविशेट आसतना आमकां पयलीं 2 वर्सां नोविशेट म्हणटात आनी त्या वेळार आमकां जेवतना उलोवंक नासलें. जेवतना आमी कलमणी बूक कोण एकलो वाचतालो, आमी जस्ट आयकून आसचेल्लें. सो आमी जेवतना आमचें गमन जेवणार आसूं नजो बगार देवाच्या उतराचेर आसूंजे म्हूण ती एक चिंताप आसलें. देव ग्राशियस म्हणटाना तशें म्हणटाना आमकां उलोवंक साध्य आसलें. विशेश संदर्भा वेळार आनी फेस्ता वेळार तांचो रेक्टर देवो ग्राशियस म्हूण सांगता. तशें म्हणल्यार आमकां बारी खुशी, त्या दीस आमकां उलोवंक आसता. तें आमकां जे बारी संतोशाचें. आज ह्या घराण्याक देवो ग्राशियस म्हूण एक बरें नांव दिलां. देवाक अर्गां, देवाक होगळाप. हे सर ही कामां जाल्लीं, घरचीं कामां जाल्लीं देवाच्या मजबूत ताच्या मजेंत म्हूण आमी सांगता. तूं किर्तनकार सांगता सर तुजी रचना तुका वाखणटात, सर तुजी पदवी तुका गायतात, अशें किर्तनकार हांकां सांगता. आज हें सुंदर घर आमच्या मदें देवो ग्राशियस तें उबें जालां. जेजूचें देवाचें भरपूर आशिर्वाद ताचेर आसा. भोव अपुर्बाय घर बांदचें जाल्यार ताका तातूंत अपुर्बायचीं मनशां आसूंक जाय. अपुर्बायचीं मनशां आमच्या मुखार आसात. बेनेडिक्टा रॉनी आनी ताचें सर कुटुंबा सर पूत ताणें सगळ्यांनी वट्टू रावन हें बरें घर, हें मजबूत घर बांदून हाडलां. तुमकां सर्वांकी आय एम सॅल्युटींग यू. घर बांदचें म्हणल्यार आमकां कळीत आसा एक सोपान जारी जावचें. आदी मागा लोक एका जाग्यार अनेक जाग्याक वेतालो, वलसे होगोत म्हूण आमी सांगता. जनावरांक खंय चरो मेळटा थंय ते वचताले आनी थोडे दीस आसताले. उपरांत थंय कलमणी बेळें करतले. उपरांत ते परत हुलपोवन ते दुसऱ्या गांवांक वेतले. पूण आतां तशें न्हय. आतां रावोंक एक घर जाय, एका मनशाक एक सेक्युरिटी जाय, मोग मैपास जाय जे म्हण आमी चिंता. एक मजबूत घर बांदचें म्हणल्यार आनीक कश्ट जाल्यार बेनेडिक्टा आनी ताच्या पुतांनी एकाच मनान हें मजबूत घर बांदून तांचे
तेचे 100 वर्सांचें सोपान ताणें जारी केलां. घर बांदूंक आमकां कळीत आसा फातर जाय जे सिमेंट, लोंकाड, रेंव तें पुरा भरसून एक मजबूत घर बांदूंक साथ दिता. तशेंच तांचें एक प्रपोर्शन आसा जे तें प्रपोर्शन आसल्यार मात्र तें घर तें कट्टण बरें मजबूत आसता. आमी बरें क्रिस्ती कुटुंब बांदिचें जाल्यार मोग, विश्वास, निरीक्षा आनी भरवसो, सोडदोड आनी बोगसाणें अत्यावश्य जावन आसा. रॉनीन आनी ताच्या सर भावांनी हें पूर सांगता घालून हें मजबूत घर बांदलां. मोग म्हणल्यार एका खडपाचेर हें कट्टण उबें आसा म्हूण सांगूंक आमकां कांयच दुबाव ना. घर बांदतना सबारांची सेवा गरज आसा. तातूंत एकलो आर्किटेक्ट म्हूण आसता, एकलो इंजिनियर म्हूण आसता, एकलो पेंटर, उपरांत मेजन, इलेक्ट्रिशियन, प्लंबर, मागीर सेंटरींग काम करतले, कार्पेंटर, टायल बसोवचे, मस्त सबारांची सेवा अत्यावश्य जावन आसा. हें एक कॉर्पोरेट काम. हे मस्त लोकांची मिनत हें ह्या घर बांदपाक लागल्या. सगळ्यांनी सांगाता मेळून जें घर बांदल्यान हें सोबीत दिसता. ह्या सोबीत घरा रावोंक हांगा सोबीत मनशां आसात. देव तांचेर ह्या घराण्यांचेर ताचे संपूर्ण आशिर्वाद, ताचे भरपूर आशिर्वाद घालूं. ह्या कुटुंबाक भेट दिवच्या सर लोकांचेर देव आपले धारळ आशिर्वाद भरूं. हें एक घर जावं दी देवाचें कुटुंब आनी देवाचें आशिर्वाद हांचे ह्या कुटुंबाच्या सर सांद्यांचेर सदांच आसूं दी म्हूण आमच्या सर्वांची आशा आनी मागणें जावन आसा. आनी मारिस्सा, आज तूं कोण जालाय? आज तूं देवाचें भुरगें जालाय. जेजू तुका आज फ्रेंड जाला. जीसस हॅज बिकम युअर फ्रेंड, युअर क्लोज फ्रेंड. जेजू विशांत चड आनी चड वळख करूंक तोच तुका कृपा दितलो. एक ल्हानशें भुरगें आसता, तें कुंभकारकान घेवन अमेरिकेच्या प्रेसिडेंटा सांगाता वेते आसता. आनी ते दळा प्रेसिडेंट इल्लें बागोवन ताच्या कानांत हळू सांगता, आज तुज्या पप्पा मम्मीक सांग तूं अमेरिकाच्या प्रेसिडेंटा सांगाता चलोवन आयलें म्हूण. तेणें तें भुरगें सांगता त्या प्रेसिडेंटाक, तूं तुज्या ऑफिसरांकी आनी तुज्या मनशांकी सांग आज तूं देवाच्या भुरग्यां सांगाता चलोवन आयलें म्हूण. आज तूं देवाचें भुरगें जालाय आनी खंडीत जावन जेजू तुजे सांगाता सदांच आसतलो. जेजू तुजे सांगाता सदांच रावोंक आशेता. आज तुज्या काळजांत पयले फावटी आयिल्लो तो सदांच तुज्या काळजांत रावोंक आशेता. तुवें आज पयले फावटी जेजूक सेवलाय आनी हर एक फावटी कुंभकार सेवतना जेजू लागीं सांग, जेजू हांव तुजो मोग करतां. जेजू तुजे लागीं सदांच आसतलो. तो तुका राखतलो, तो तुका सांबाळटलो, तुजी जतन करून घेतलो. देखून मारिस्सा, तुवें कांय भियोवची गरज ना, कित्याक जेजू तुजे सांगता एक सदांच एक इश्ट जावन तो राखतलो. तुवें सकाळीं उठतना आनी राती रिच्छा पयलें जेजूचो थोडो वेळ उडास काड. एक ल्हानशें मागणें सांग आनी मम्मी डॅडी पासत, माय पासत, कुटुंबाच्या सर सान्या पासत इल्लें माग आनी खंडीत जावन आनी तुवें मागल्लें देव तुका खंडीत जावन तो दितलो. निमाणें एकलो मनीस भाशण दितलो खंय. तो भाशण दितना थोडे वॉच पळोवन आसले, ओ मनीस केदाळा भुगतताय म्हूण. वॉच पळय हर एक घडये ते परत वॉच पळोवन आसले खंय. उपरांत तो म्हणा लागलो भाशण दितलो, तुमी वॉच पळोवन तुमी हर एक घडये तुमचे वॉच पळय ते आसा तें आमकां तोंदरे ना, पूण तें वॉच हालोवन ते राव लागीं घेवन पळयतात न्ही, तें चिंतन म्हाका भारी कस जातात म्हणलो खंय. उपरांत आनी एकलो भाशण घर आसलो. तो भाशण दिते आसलो, लंब भाशण दिलें. एकले उठोवन गेले, उपरांत दोन उठोवन गेले, 4-5 जाण, उपरांत 5-5 जाण सगळे उठोवन गेले. लास्टाक एकलोच उरलो. ताका भारी खुशी जाली. तूं एकलोपणी आसाय न्ही सायबा हें म्हजें भाशण आयकूंक. तो सांगलो लागलो, न्हय हांव ताका न्हय आतां नॅक्स्ट भाशण म्हजें देखूनच आसलां म्हणालो.
Marissa, I wish you all the best and God bless you. Benedicta, Ronnie, आणि सर कुटुंबाच्यानो हांगा जमल्ल्या सर्व संगता हांव तुमकां कंग्रॅच्युलेशन्स म्हणटा आनी तुमकां सर्वांक देवाचे धाराळ आशिर्वाद हांव मागतां. गॉड ब्लेस यू. ಬಹು ಸಪುರ್ಬಾಯ್ ಉತ್ತರಾನಿ ಯಾ ಕುಟ್ಮಾಗ್ ಬರೆ ಮಗಲ್ಲ ಬಾಪ್ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಡಿಸೋಜಾ ತುಮಕಾಂ ದೇವ್ ಬರೆಂಕರು. ಇಂದಿನ ಇವುಗಳ ಸಂಭ್ರಮದಲ್ಲಿ ಈ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಶುಭ ಹಾರೈಸಿರುವಂತಹ ಗುರುವರಿಯರಾದಂತಹ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಡಿಸೋಜರವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. प्रियरे आमच्या हातीन ग्लास आसा गे आसा ना. चियर्स म्हणून आसा तुम्ही जोरान. रेडी 1 2 3. थँक्यू. Thank you, Father Francis, for celebrating. Thank you, Father Francis, for raising the toast on the special day of my first Holy Communion. It was indeed a thoughtful and a sweet one. Thank you, Father Albert and Father Francis, for celebrating today's Holy Eucharist. And I'm blessed to receive Jesus in His hand. It was my dream come true to receive Jesus today. I thank Jesus for coming into my heart. Thank you, Holy Spirit, for always being there with me to guide and guard. Lord Jesus and Mary, our Mother, help me to be good, kind, and a loving person. First of all, I would like to thank my Mama and Dada, who are the two pillars of my life. I thank God for giving me such a wonderful parents who help me to lead the Christian faith with their love and care. I pray that I will grow up and live up to the promises that I made. I thank my brother and sister, Calron and Arilda, for bringing joy in my everyday life. I thank my grandmothers and godparents for their love and care. I would like to thank all those who helped to make the celebration such a blissful one. I thank my friends, relatives, uncles, aunts, and cousins for their good wishes, prayers, blessings, and also making this day a wonderful one for me. Last but not the least, I thank each one of you for coming and making my day even more special one. Hope you will enjoy the party. Thank you. थँक्यू मेरिसा. हांगासर आयला आमकां सुमेस्त तांकां भोव संतोश जालो. आमचो सुमेस्ताचो उपकार बावडलाय. थँक्यू वेरी मच. आनी वय आयचो दीस मेरिसाचो भोव वर्तो दीस. आज पवित्र कुमगार सेवल्या प्रमाणे कुटुंबाच्यानी ताका बेसांव दिलो हांगे म्हळ्यार वय थंय दिला. हांगासर एक स्पेशल बेसांव दिवी हांगे आमी. वय आतां वेळ आसा मेरिसाक बेसांव दिवचो. हांव उलो दितां. पयलें आवय बाबाचें बेसांव आजियो दयाक सकला देवून येयात. मुझे मुगाली माये बेसांदी सर्किंचे हांव तुजे नेन तुले भुरगे क्रिस्तांव व्हरतान फुल्लोले. मोरये मुझे मुगाली माये बेसांदी सर्किंचे हांव तुजे नेन तुले भुरगे क्रिस्तांव व्हरतान फुल्लोले. मोरये म्हज्या मुगाली माये. ಮನೆಸ್ತು ಸಿಲ್ವೆಸ್ಟರ್ ವೀರ आणि कुटुंबाची दाखन फुडें सरत. दिसपट्ट्या ह्या म्हज्या जीवनान आदार तुजो नासता ह्या संवसारान.
भविष्यवाण दिसपोट्या ह्या मुजा जीवन रिचर्ड आणि लविना आणि कुटुंबाचे रिचर्ड येऊ ना लविना आणि क्रिस मुझे मुगाळी माये बेसावंदी सर्किंचे हांव तुजें नेणटुलें भुरगें क्रिस्तांव वोतान फुल्लोलें मोरये म्हज्या मुगाळी माये रॉबर्ट सुनीता आणि कुटुंबाचे वीरा मायकल आणि कुटुंबाचे वीरा मायकल आणि कुटुंबाचे दयाकन फुडें सरत पटापट रीटा रोनाल्ड कोस्टा आणि कुटुंबाची लीना ग्रेशन डायस आणि कुटुंबाची डायना लेस्ली बुटाड आणि कुटुंबाची मुझे मुगाळी माये बेसावंदी सर्किंचे हांव तुजें नेणटुलें भुरगें क्रिस्तांव वोतान फुल्लोलें मोरये मुझे मुगाळी माये बेसावंदी सर्किंचे डायना लेस्ली आणि फुटाड आणि इलांगे There shall be showers of blessings. This is the promise of love. There shall be seasons refreshing, sent from the Savior above. Showers of blessings, showers of blessings we need. Mercy drops round us are falling, but for the showers we plead. Showers of blessings. दयाकन समय सुबह रवी आम्ही मलगडी एक जराल बेसाम आम्ही मेरे साग दिवंक कसा समय समय आमचो उजवो हात मेरे से थंय उबारुया आनी पयलो कुमकार सेवल्ला मेरे साक तोच सर्पतिदार देव बाप पूत आनी पवित्रात्म बेसाव दिवं दी ದಯಕನ್ ಬಸ್ಸತ್ ಸಕಡಿ ಅಂತಹ ಪರಮೇಶ್ವರವರಿದ್ದರೆ ಅವರು ಕೂಡ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. मोगा जनो हांगासर एक सोबीत घर उबें जालां आनी हें उबें जालां कित्याक हें एक सोपण जावन आसलें आमच्या मांयचें आनी हें सोपण जारी करूंक आमी बाबावानी सांगाता मेळून विचार केलो. पाद्र्याबान सांगलें हर एक विंगड विंगड घर बांदतात म्हणून, पूण आमी विंगड घर बांदून 4 घरां करच्या बदलाक
आमी चारय एकच घरांत रावचें आमची एक आशा आसली आनी ते मांयचें सोपण आसलें आनी हें घर बांदूंक आमी मस्त विचार केलो आनी आमी चिंतलें आतां येदोळच आमी हांगाचें घर उबें करूंक मेहनत केल्या सट्टांकी आमी आपोवन आमी तांकां अभिनंदन पाठयलें. तशेंच हें घर बांदूंक म्हणल्यार एक गाद आसा कन्नडांत, मने माडी नोडू मदवे आगे नोडू म्हणून. पूण मने कट्टी नोडू मदवे माडी नोडू. पूण म्हज्या एक्सपिरियन्सा प्रकार काजार जावचें येयलें, काजार जातेर मागीर ताच्या कळटा. पूण घर बांदतना घर बांदून सगळें जाता म्हणसर जीव सगळो वयर सकयल जाता. कित्याक एक अनुभव हांवें भोगला, म्हज्या भावांनी भोगला आनी सबार जाणांनी भोगला आसतलें कोणें घर बांदल्या. पूण हें घर बांदच्या सुरू करच्या पयलींच आमी चिंतलें अशें मस्त कश्ट आसतलें, मस्त राटावळ आसताली. पूण ही राटावळ घेवंक आमी मांयक 4 पूत आसल्यारय उणेंच आसलें. कित्याक आमी परगांवांत आसात, आमकां हांगासर येवन हें काम हांगासर येवन पळोवंक आमकां तितली सुटी मेळना आनी हें हांगाचें काम पळयत रावल्यार आमचें कामय उरचें ना. पूण एक जबाबदारी घेवंक आमकां एक मनीस जाय आसलो आनी हो मनीस आमकां खंय सोदल्यारय मेळचो ना आनी आमच्या कुटुंबांतच आसलो. देखून आमी ताका विचारलें आनी तो उक्त्या मनान हें घर उबें करूंक आनी ताचो सहकार ताणें दिवंक तो ओपवालो. आनी हो जावन आसा ग्रेशन डायस, आमचो भोवजी. ताका म्हज्या तर्फेन तुज्या भावाच्या तर्फेन हांव ताका अभिनंदन पाठयतां. फकत ग्रेशन न्ही, ग्रेशनाचे कुटाम लिनाने मस्त मेहनत केला. ग्रेशन मस्त कश्ट म्हणल्यार ताणें काण घेतली मेहनत हांवें पळयल्यार कोणीय करचें नात. म्हणल्यार म्हाका असो भक्त अगर हांव म्हाका तें करूंक शकतालें की म्हणून एक म्हणल्यार म्हजेंच घर जावन म्हाका तितलें मेहनत करूं ना, पूण ताणें मस्त मेहनत केला. ताणें मस्त सॅक्रिफायस आमचे पासून ताणें केला. हांव 4 दिसां पयलीं आयिल्लो, घर करलो आतां 4 दिसां पयलीं आयिल्लो. हांव ताजे संग आतां कुंदापूर गोंगोळे सगळे भोंवते आसलो आनी हो सिजनाचो टायम आनी ह्या सिजनाच्या टायमार ताणें ताचें काम घेयनासतना तो एक सॅक्रिफायस ताणें केल्लो, तो एक वर्थ जावन आसा. आनी आमकां हांगा रावूंक एक घर बरी नासलें, पूण ताच्या घरा ताणें आमकां आपोवन व्हरून सदांच आमी 4 दीस आमी ताच्या घराच रावून लिनान आमकां मस्त सुदारसून येयल्याक हांव मांयच्या तर्फेन तशेंच म्हज्या भावाच्या तर्फेन हांव देव बरें करूं म्हणटा. आनी तशेंच हो फुलाचो तुरो हांव ग्रेशनाक आनी तशें लिनाक वेदीचेर आपोवन दिवंक शेतां. कारभार ग्लास बियर घुडी थंडीत रे. एक ग्लास बियर घुडीक थंडीत रे. काळजातडी मार्चालारा फेण दीत रे. काळजातडी मार्चालारा फेण दीत रे. ग्लास बियर घुडीक थंडीत रे.
वन बाय वन आफ्टर द अदर. 1 सेकंड होल्ड ऑन प्लीज. आनी म्हाका अशें तुमी करेजे जाल्यार इतलेंच थंयसर A to Z अल्फाबेट्स 3 वंटे केल्यात आमी. पहिल्या वंटान आसा A थावन L, सेकंड वंटो आसा M N O आनी थर्ड वंटो आसा P थावन Z. A थावन L पर्यंत कितले अल्फाबेट्स आसा सांगशात की हाऊ मेनी अल्फाबेट्स आर देर? रायट. हू सेड दॅट? Oh, very good, ma'am. खंयचे इस्काल तुमचे? गंगवळीच्यानची? ओके, तुम्ही टीचर न्ही गे? वय वय. ओके, 12 अल्फाबेट्स आसात. A थावन L पर्यंत 12 अल्फाबेट्स आसात. हर एक अल्फाबेट एक महिनो रिप्रेजेंट करता. खंयचे अल्फाबेट खंयचो महिनो रिप्रेजेंट करता मेरेसा गोत्तू ना, म्हाका मात्र गोत्त आसा. ओके, सो देखून ताणें चीट करचें बरी ना. सो तुमी करेचे जाल्यार इतलेंच बघाचें. दयविಟ್ಟು ಎಲ್ಲರೂ ಎದ್ದು ನಿಂತ್ಕೋತೀರಾ? Kindly stand, all of you. Based on your date of birth, we'll find out who is the luckiest person today, right? हांव आतां पळयना बाय मेरिसा एक अल्फाबेट कट करता, ताका संबंध जाल्लो म्हयनो हांव सांगता, तुमी बसावचे त्या म्हयन्याच्यानी, रायट? ओके, इन ही अल्फाबेट. ओके, ओडोळ तुवें केक कट केल्ले मू? आतां ताणें के कट केला. ओके, आनी ये आय नो केच्या मुखार आसा एप्रिल. बसा. एप्रिल नंबरेಲ್ಲ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅಯ್ಯೋ ಟೀಚರ್ ಬಸ್ಲಾದ್ಗೆ तुम्ही दोघी जण बाबा दोघी जण बसलात गे. ओके, एप्रिल बसा. दोज आर born in the month of April kindly sit. ಯಾರು ಏಪ್ರಿಲ್ ತಿಂಗಳಿನವರು ಅವರೆಲ್ಲ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಯಾ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಲ್ಫಾಬೆಟ್. ಕಮ್ ಹಿಯರ್, ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸಿ ವಿಚ್ ಆಲ್ಫಾಬೆಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಕಟ್. ರೈಟ್, कट केला थंय सर मेक इट फास्ट. बी कट केला आनी बीच्या मुखार आसा जुलाय. कायंडली सेट. जुलाय. या, ओके, यस. नेक्स्ट वन. एफ कट केला आनी एफच्या मुखार आसा नोव्हेंबर. बसा. करता सर हांगा या. सर तुमी ताचे सांगता कॉमेंट करून कांय भिवचे नाका. सर नांव कितें तुमचें? क्रिस्टोफर मेलड्रीन आमच्या मदीं आसा. मेलड्रीन, आज कुमगार घेवचे भुरग्याचें नांव कितें घेतल्या? मेरिसा, रायट? आतां तुमी कितें करचें म्हणल्यार 4 जाणांक एकच कॉम्पिटिशन. मेरिसा म्हणल्यार नांव आपय जाय कितलें सस्टेन करतात गी म्हण मदें ब्रेक करूंक ना. फॉर एग्जाम्पल मेरिसा. Ready, steady, go. मेरिसा. सर ट्राय करा एक घडी इल्ले हांसूंक जातालें. कमान 20. ओके सर क्रिस्टोफर कांय टेन्शन कर नाकात. ओके मेलिसा. वो 14. ओके 14 seconds. व्हेरी गुड सर. मेलड्रीन थंय राव एक घडी. ओके आमच्या कोण मुखार गेल्या कडेन तुका प्रायजूच. सोफिया बाय आमच्या मध्ये कथा आसा. मेरिसा. ओले 2 सेकंड तो 3 मेरिसा. मोगळा बापा सर्गांनी संवसाराच्या रचणारा तुवें मनशाक आपल्या सारकेसो रचून हो संवसार मनशा दिन केलोय. अर्गांनी वाखाणी तुका तुवें केल्ल्या स्वरूपकारा पासत. मोगळा बापा हें घर बांदूंक आमकां समजणी आनी जाणवाय दिल्ल्या पासत आमी तुका अर्गां दिता. ह्या घरा बांदपाक जाय आसची वस्त कामेली जाणवाय आनी धैर्य तुवें आमकां फावो केलाय. ह्या घरा बांदपाच्या कामाक सहकार दिल्ल्या सर्वांचेर तुजी दयाळ आशिर्वाद आवत. आमी हाती घेतिल्लें हें येवजन कसलेंच बादाक आनी आडखळ नासतना पोंता पावोवंक
तुजें मार्गदर्शन आमकां फावो केल्ल्या खातीर आमी तुका अर्घन दिता. घाल तुजें बेसांव आमच्या कुटुंबाच्या सरसान्यांचेर, तांणी करच्या कामाचेर, तशेंच तांच्या भुरग्यांचेर तुजी दयाळ आशिर्वाद आवत. आमकां माये मोगान सदांच जिवंक जाय आसची कृपा आनी आदार फावो कर. मरये आमचे मोगाळी माये, आमकां सदांच तुजो सांगात दी. हें आमी मागता क्रिस्त आमच्या सम्या वरवीं. आमेन. मोगळा बाप्पा, आयचो हो वर्तो सोबीत सुंदर दीस तुवें आम्हा सर्वांक फावो केल्ल्याक आमी तुका अर्घां दिता. तुज्या ह्या उदंड दयेन म्हणल्या बरी आनी श्रीमती बेंडिक्टा कार्डीन आनी तिच्या पुतांच्या आनी तांच्या सर कुटुंबाच्या मिनतेन म्हणल्या बरी हें घर आज उबें जालां. ह्या वर्त्या देणयांक आमी तुका अर्घां दिता. तांच्या ह्या संतोशांत वांटेली जावं आम्हा सर्वांक तांणी आपोवणें दिवन हें मोगाचें जेवण तांणी आमकां तयार केलां. ह्या देणयांकी आमी तुका अर्घां दिता. हें जेवण फावो केल्ल्या सर्वांचेर, सेवतल्या आम्हा सर्वांचेर आनी तयार केल्ल्या सर्वांचेर तुजी धाराळ आशिर्वादां वत. आनी हें सेवचें जेवण आम्हा सर्वांक आमकां नव्या जिवान बरोवन दी. मोगाळी माये, सदांच तूं आमचे संगी राव. प्रत्येक जावन ह्या कुटुंबाचेर तुजी धाराळ आशिर्वादां वत. सर वायटा विघ्नांतलें तांकां तूं राख आनी सांबाळ म्हणून मागता. सकट आमी सांगता म्हणया, आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी सर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसभरतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर सुकलेल्यांक बक्षिता. तशें आमची पदकां बगस आनी आमकां ताळ्ळेन पडोंक दिवं नाका, पूण वायटांतलीं आमकां निवार. आमेन. बापाचें, पुत्राचें आनी पवित्र आत्म्याचें नामी. आमेन. सोम्याक देन वासुयान तो बरो, सोम्या देन वासुयान तो बरो, सोम्या देन वासुयान तो बरो, मोगा परिमिता खरो. बापाचे, पुत्राचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी. आमेन. आनी म्हाका अशें ना आतां वेळ आसा.
चढवा मुझो गाऊं गो बारा गावा बरताचे नाऊ गो गाऊं गो चढवा मुझो गाऊं गो बारा गावा बरताचे नाऊ गो बडवी काय काय सांगची नाही पोळेल्या करी तुका कळची नाही बडवी काय काय सांगची नाही पोळेल्या करी तुका कळची नाही सांग गो तुझा मोवाचो मुझो गाऊं गो हो गाऊं गो चढवा मुझो गाऊं गो बारा गावा बरताचे नाऊ गो केळंबे आईनो हालतीत तुका पोळेवून फोळांदे वयतीत ओडारू काल्यो कोगुळ्यो पुरा एका ताळ्यान गावंक लागतीत माड केळंबे आईनो हालतीत तुका पोळेवून फोळांदे वयतीत ओडारू काल्यो कोगुळ्यो पुरा एका ताळ्यान गावंक लागतीत कोगुळे मुळस मुझो गाव गो बारा गावा बरताचे नाव गो हो गाऊं गो चढवा मुझो गाऊं गो बारा गावा बरताचे नाव गो गाऊं गो चढवा मुझो गाऊं गो बारा गावा बरताचे नाव गो पेशी साळका फुलतीत केसार तुझ्या कशिंगो दिसतीत आशानिंस लारा उठतीत लारा मेळून कोळसो भरतीत तळ्याक पेशी साळका फुलतीत
सार तुझ्या कशिंगो दिसतीत हाशानींस लारा उठतीत लारा मेळून कोळसो भरतीत साळका तोळस मुजो गाव गो बारा गावा भरताचे नाव गो हो गाव गो चढवा मुजो गाव गो बारा गावा भरताचे नाव गो गाव गो चढवा मुजो गाव गो बारा गावा भरताचे नाव गो वडवी काय काय सांगची नाही पळेल्या करी तुका कळची नाही वडवी काय काय सांगची नाही पळेल्या करी तुका कळची नाही गावा गे गो मागीर सांग गो तुदा मोवाचो मुजो गाव गो हो गाव गो चढवा मुजो गाव गो बारा गावा भरताचे नाव गो गाव गो चढवा मुजो गाव गो बारा गावा भरताचे नाव गो उडी 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 मारून ये नाच 5-6 लाख धावून ये पावलांक पावलां मेळोवंक ये हालोन धोलोन तू ये उडी 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 मारून ये नाच 5-6 लाख धावून ये पावलांक पावलां मेळोवंक ये हालोन धोलोन तू ये ताळाक ताळ मेळटाना मन गायता गायना मेळ आमचो जमताना जीव घालता उडकना ताळाक ताळ मेळटाना मन गायता गायना मेळ आमचो जमताना
like wings. Then you shake them, clap, clap, clap your hands. Snap your fingertips, clap your hands like wings. Then you shake them, clap, clap, clap your hands. Link up your partner's arms. Stop turning. It's such an easy dance to do. And anytime you feel like dancing, I'll do my body dance with you. Link up your partners.